हंजून जोर वाड्यावयले लोक फाटले 6 म्हयन्याच्यान पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटा। तांकां स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचे उदक विकते घेवचे पडटा। मात सामान्य मनशाक दर फावटी उदक विकते घेवपाक परवडना। हाका बेजारून मंगळारा हंजून झोर वाड्यावयल्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयात वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। उदकाची समस्या सुटावी करची म्हणून मागणी केली। 6 महिने झाले प्रत्यंतान हे केलो, आता तो फोन घेयना आणि येवनूय पळयना आणि आमकां उदीक येत ना रे। कोणाक बारीक येता ती येता, लिपूच येयना, फोनूय घेयना आमचो। आनी तो नळ मोडला तो आमकां सारको पाय हे करून दिवंक जाय न्हू। आमी गरीब, आमी काय करूं शकना तांचे गरीब म्हणून म्हाका आयज हांगा येवचें पडलें जाणटेक जाणटे घेवचे पडले। 1200 रुपयांनी तो टँकर घेता, 2000 म्हाज्या वखदांक म्हयन्याक जाय आनी एकटो जोडटलो आनी कशें जातलें कशें। आनी ह्या टायमार आमी येवपाचें, आमच्या वाड्यार आदी उदीक नासतालें म्हणल्यार आमी सकाळीं उठून बांयचें वचून सगळीं गंगाळां भरतालीं आनी गेल्या फाटल्या वर्साक उदीक येतालें। पूण अंदूच चड हें जालां हे उदकाचें, अंदूच चड जालां। आमी कितें तरी करपाचें, तुमी गोंयकार, तुमी सांगा कितें करपाचें तें। भायले लोक आमकां पळयतले, मस्तून वयतले आनी थोड्या दिसांनी आमकां मस्तून तांकां खंय हॉटेलांनी उदीक रे तांकां व्हरून मारता। आमी पिशी म्हूण सारकीच पिशी आमी शिकोवंक ना म्हणजे सारकीच पिशी आमी ह्या न्यूजार उलयले। आमी कितें करूं? आमी खाऱ्या उदकाशीन दर्यार वचून बसोंक, थंय आमी उदीक खावंक तें पिवंक आमी सकयलय ना। ओके, सकयल्यान पळय टँकर दितालो ते सकयल्या लोकांक मेळटा, आमकां वयल्या लोकांक उदक मेळना। आता इतले महिने म्हणजे कशे मॅनेज करता तुम्ही? 1000 रुपया एका म्हयन्याक 2 टँकर 3 टँकर घेता तुम्ही तुमचे पैशाचे? उदीक ना जाल्यार उदीक ना आमकां। मागीर रांदपाक, कपडे धुवपाक, टॉयलेटीक वचपाक हे कशें कितें मॅनेज? आता कितें म्हाज्या शॉपार घाटा आनी कितें करता तेच वापरता टँकराचे आनी उदकूच खंय मेळना न्हू। आनी धाडटा आमकां ते धाडलेले जाल्यार आमी एकदम वेल गूड म्हणटाले। कित्याक जाणा तूं ते आतां PWD आमकां धाडटा म्हटलां आमी, आतां कितल्या दिसांनी धाडटा ते पळोवया। आता समज आता सरान तुमकां अष्टेकर सरान सांगला की 10 दिसांनी उदक येतले म्हटलं। आता 10 दिसांनी उदक येयना जाल्यार फुडले आता पावल कशें कितें मागीर कितें करतले तुमी? परत येवन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो कित्याक प्रॉब्लेम तर सॉल्व जायना जाल्यार आमी डायरेक्ट हांगासर रावतली। मजगती संबंधित अधिकाऱ्यान हे लोकांक उदकाचो प्रश्न 10 दिसा भितर सोडयतलो म्हणून आश्वासन दिले। प्लांट स्टार्ट जातो त्यांनी मेळटले, तिला कनेक्ट केला आमी प्लांट जातो इमिजिएटली तिका मेळटले नळाचे उदक मेळटले। पण टँकराचे सद्या कित्याक मेळना उदक? टँकर आमी धाकटा थंय पळय आता कमी पडटा आनी आता समर सिजन मरे एंड ऑफ करूया का टँकर धाडटा तुम्ही आता पण तांकां पावना ते टँकर नॉट सारख्या जाग्यार वचना सो प्रश्न कितें आता 6 म्हयने जाले ते म्हणटा आमकां उदक ना, टँकर धाडटा पूण तांच्या घरा मेरेन टँकर पावना न्हू। सो ते उदक खंय वयता आनी तेजो रिकॉर्ड कितें? सो आता तुम्ही हेचेर कितें एक्शन घेतले? टँकर पावना ते स्पेसिफिक प्रत्येक हांव खंय टँकर जाता ना तुका जाय तूं म्हाका मेसेज कर, आमी तुका मेसेज ह्या मनशा कडेन चल। तो रिकॉर्ड तुमच्याकडे 6 म्हयने ना, आता टँकराचे उदक कोणागेर पावता खंय वयता? ते रजिस्टर आहा ते रजिस्टर आहा न्हू, आमी हांगासून मेसेज करता ताका आनी तो धाडून। ओके, सो तुम्ही टँकर खंय वयता तेचेर फॉलोअप घेताले? ते घालतात ना आमी हो आमचो जे ताका मेसेज घालता ह्या एरियेक चल म्हणून। ओके, ताका मेसेज येतो खंय शॉर्टफॉल आहा ताका मेसेज येता समतो आनी मागीर तोच धाडटा ते। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।